देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. देवाचे दयेन जेजू क्रिस्तान मनशांक सुटका दिल्ल्यान ती फुक्या देवाक मानवलोलीं जातात. रोमकारांक ओवेसवर 3 वळ 24. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी शॉपिंग करूंक वो बाजार करूंक वेता, आमी डिस्कावंट वो सूट ही सवलत खंय आसा ती पळयोवन आमचे 1-2 रुपया खंय शिगूर जातले तें पळयता. दुसरें उतर बाजार करतना आमचें चड आवडीचें जावन आसा फ्री. ही वस्त विकती गे आनी ती वस्त फुकट घरा व्हर अशी ऑफर वो स्कीम काडून वेपारी आमचें मन भुलयतात. ह्या दिसांनी तर कितलेशेच दिवाळी ऑफर, हें आनी तें फ्री. आयच्या पयल्या वाचपांत बागेवन पावलू क्रिस्ती भावार्थाचें एक व्हड सोत शिकयता. देवान आपले दयेन आपल्या पुता क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं मनशाक फुक्या सवाय सोडवण जोडून दिली आनी मनशांक आपणाक मानवलोलीं केली. कोणूय आपलेच अस्तंगी आनी मेहनतीन भावार्थाचें आनी सोडवणेचें देणें जोडून घेवंक शकना. तें आम्हा मनशांक एक देवाच्या मोगाचें फुकट देणें, फ्री गिफ्ट, एक व्हड ऑफर. हें देणें स्विकारूंक आमी आमचें जिवीत देवाक आयतें करूंक फावो. जिवीत बदलूंक, देवाक आमचें जिवीत उक्तें करूंक आमकां आपोवणें आसा. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.